उपकारासर तुझ्या अर्गां देता, रक्तान तुझ्या आमकां नितळ केलाय, कुर्साच्या मरणांत जिवीत दिलाय. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या सन्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचो एकवटू तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्यानो एका कुटुंबाच्या स्पिरितान सुमयाच्या जेवणांत वांटली जावन आमी आमच्या कुटुंबांनी संगाता जमल्या. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या सन्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचो एकवटू तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्यानो एका कुटुंबाच्या स्पिरितान सुमयाच्या जेवणांत वांटली जावन आमी आमच्या कुटुंबांनी संगाता जमल्या. आयची देवस्तुती जेजू ख्रिस्त आमच्या सासणीक जिणेचो भरवसो म्हणलो संदेश दिता. जेजू जिविताची जर पवित्र स्नाना वेळार पवित्र आत्म्या मारिफात हें जिवीत आमकां मेळ्ळां. जेजूचेर मंतल्याक सासणीक जिविताचो भरवसो फावो जाला. मनीस जाल्लो
जेजू मनशांच्या कश्टांत दुखांत कधी बेजारायंत एक जावन जियेलो. आपल्या कश्टा मोडना आसा. ताच्या उतराचेर म्हजो आत्मो बरवसून रावला. केन्ना फांते जायत अशें म्हणून फाऱ्यागार आशेवन आसता. त्या वर्सत म्हजो आत्मो म्हज्या धनियाक आवंडेवन आसा. सर्वेस्परा सोबे आसा काकुळतो संपूर्ण सुटका ताचे तावूस येता. ए इस्रायला सुम्याची वाट पळोवन राव, कित्याक ताच्या लागीं आसा काकुळत. संपूर्ण सुटका ताचे तावूस लाभता. तोस इस्रायलाक तिच्या सर्व कोटेपणांतली सोडयतलो. सर्वेस्परा सोबे आसा काकुळतो संपूर्ण सुटका ताचे तावूस येता. दुसरें वाचप. सांत पावलून रोमाक भावा भयणीनो, रक्त मासाक काल जातच ती देवाक मानवतात.
देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमी रक्त मासाच्या अपेक्षे प्रमाणे न्हय बगार पवित्र आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे जियेतात आनी जाचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो न्हय आनी क्रिस्त तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमची कूड पातका निमती मेल्या तरी देवा थंय तुमी नितीवंतपण जोडलां देखून आत्मोच तुमकां जीव दिवची सकत जाता तितलेंच न्हय जेजूक मेरल्यांतलो उठयिल्ल्या देवाचो आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेरल्यांतलो उठयलो देव त्याच आत्म्या उदेशी तुमच्यो विनाशी कुडी नव्या जिवान भरतलो. देवाचे उतारे. देवाचे उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. हांवच पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत म्हणटा सोमी. जो कोण म्हाका सतमंता तो ससनाक मरचो ना. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. सर्वस्पोर तुमचे सोमे आसो. तुमचे सोमे आसो. जुळाव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. बेतानियांत लाजर नावाचो कोण एकलो पिडेंत पडलो. मोरी आनी तिची बहीण मार्ता थंय जियेताली. मोरी म्हळ्यार सुमेच्या पांयांक सुगंध तेल माखून आपल्या केसांनी ताचे पांय पुसली ती. वायटान पडलेलो लाजार मोरयेचो भाव. सुम्या तुजो मोगाचो इश्ट पिडेंत आसा म्हणून बहिणींनी जेजूक सांगून धाडलें. ही खबर आयकतच जेजू म्हणालो, ही पिडा ताका मरण हाडच्याक न्ही, तिचे वरवीं देवाची महिमा उजवाडावची आसा. देवाच्या पुताक तिचे वरवीं महिमा लाभूंक आसा. जेजूक मार्तसो आनी तिचे बहीण मरियेचो आनी लाजरचो मोग आसलो. तरी लाजर पिडेंत आसा म्हणली खबर मेळ्ळे उपरांत जेजू आसलो त्याच सुवातेर आनीक 2 दीस रावलो. उपरांत ताणें आपल्या शिसा लागीं म्हळें, येया आनी जुदेयाक पाटिया. शिस म्हणाले, बेश्टी आतां जुदेव तुका फातरावंक सोदतले आनी तूं थंयच पाटी येताय. जेजून जाप दिली, एक दिसाक 12 घंटे आसात न्ही. दीस उजवाडाक चलता तो मनीस आदलोन पडना, कित्याक ताका ह्या संवसाराचो उजवाड दिसता, पूण रातीक चलता तो आदलोन पडटा, कित्याक ताका उजवाड दिसना. इतलें सांगून ताणें परत्यान म्हळें, आमचो इश्ट लाजर न्हिदला, हांवें वचून ताका उठय जाय. ताचे शिस ताका म्हणाले, सोम्या ताका न्हीद पडल्या जाल्यार तो बरो जातलो. पूण जेजू लाजराच्या मरणा विशीं उलयलो, पूण शिस न्हिदेच्या विशवा विशीं म्हूण समजाले. देखून जेजून तांकां स्पश्ट सांगलें, लाजर मरण पावला, पूण हांव थंय नातलो देखून तुमचे पासून संतोश पावता. हें तुमी सदमानिशीं घडलां. येया आमी आतां ताचे सशीं वचुया. तोळ जवळो म्हणटा तो तोमास आपल्या संगती शिसा लागीं म्हणालो, आमी वचून ताचे संगता मारुया. जेजू येवन पावतना लाजरा फोंडार दवरून 4 दीस जाले म्हूण ताका कळी जालें. बेतनिया जेरुसलेमाक पयस नातलें, सुमार 2 मैलां भितर आसलेलें म्हणयेत. शहराचे सभा जुदेव मार्ता आनी मरियेक मेळून ताच्या भावाच्या मरणा उपरांत तांकां बुजोवंक म्हणून थंय आयले. जेजू येता म्हूण आयकतच मार्ता ताका मेळूंक म्हूण फुडें गेली, पूण मरी घराच रावली. जेजू पळोवन मार्तान म्हळें, सोम्या तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नातलो. पूण आतां जाल्यार देवा लागचें हांवें मागलेलें सगळें
देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका म्हणलें, सोम्या येवन पळय म्हणून तांणी जाप दिली. जेजू रडलो. तो जुदेव म्हणाले, हाका ताचो कितलो मोग आसलेलो पळया. तांचे दोळे उक्ते केले. तोळ ताच्या लाजर मरण अशें करूंक जालें ना काय. जेजू परत्यान कळवळ्यांनी बरोवन फडासशी आयलो. माट्या भितर आसलेल्या त्या समाधीच्या बागलाक एक शिळा आड दवरलेली जेजून म्हळें, ती शिळा पेल्यान काडा म्हूण मरण पावल्याची बहीण काडा. मरण पावल्याची बहीण मारता म्हणाली, सोम्या तो मरून 4 दीस जाले, येदोळस ताका घाण पडल्या आसतली. जेजून तिका म्हणालो, तूं सदमानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली म्हूण हांवें तुका सांगलां न्ही. तितल्यार तांणी ती शिळा काडली. तोवर जेजून आपले दोळे वयर लावन म्हळें, बापा तूं म्हाका आयकताय देखून हांव तुजो उपकार मानता. सदांच जाल्यार तूं म्हाका आयकताय म्हूण हांव जाणा. पूण तुवें म्हाका धाडलाय म्हूण हांगा भोंवती उबो आसलेल्या लोकांक सदमानचे खातीर हांव अशें उलयतां. इतलें म्हणटच वडा तळ्यान लाजरा भायर ये म्हणून ताणें बोब मारली. मेल्लो मनीस भायर आयलो. ताचे हात पाय फाळयांनी रेवडायलेले आनी ताचे मुखामळ लेसान बुटलायलेले. जेजू म्हणालो, ताका सोडया, तो वचूं. मोरयेची भेट करून आयलेले साबार जण जुदेव जेजून केल्लें तें पळोवन ताका सन्मानूंक लागले. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त आमच्या सासणीक जिणेचो बरवसो. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, 1942 एप्रिलाची 14 तारीख रातीची 11:30 वरार एक तारू पैन करतले. फुडें येताना हे धाकटें तारू व्हड एक तारवाक आपटिल्ल्या निमती परिणाम जावन ताची 6 कुडां उक्ती जाली. उदक तारवा भितर रिगलें आनी तारू बुडूंक लागलें. आनी हें तारू बुडटा आसतना जॉन हार्पर तारू चलोवपी इंग्रेडियंट्स आपणा दुवेक एक उमो दिता. लोकांचे रक्षण करूंक आसलेल्या लायफ बोट मारिफात सुरक्षीत थडीक पावोवंक सर्व स्त्रियांक आनी भुरग्यांक उलो दिता. निमाणे आपणाचे लायफ जॅकेट रक्षण कवच काडटा आनी एका दादल्याक दिता. तोडाळ तो दादलो विचारता, तुका वाचोंक नाका? जॉन हार्पर म्हणटा, भिये नाका बाबा, हांव सकला वचना, हांव वयर येतां. भिये नाका बाबा, हांव सकला वचना, हांव वयर येतां. जेजू म्हज्या जिणेचो बरवसो म्हाका सासणीक जिविताक पावयतलो. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयची देवस्तुती देव निराश्रीत जाल्ल्यांक, निरासपणान भरलेल्यांक सासणीक जिविताच्या बरवशान भरता म्हणलो संदेश हाडून येता. ह्या दिशेन आयचें पयलें वाचप एझेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें. क्रिस्तपूर्व 597 वर्सा नेबुकदनेझर रायान इस्रायल प्रजेक कैद करून बॅबिलोनाक व्हेलें. तांच्या सांगता एझेकियल प्रवादी आसलो. बंदडेंत लोकांचे जिवीत निरासपणान भरलेले. तांकां आपल्या मायगावाक पाठिवेचो बरवसो नातलो. हे वरवीं जीव आनी सकत नातल्या सुक्या हाडा बरी तांची परिगत जावंक पावली. जिवंत आसुनी मेल्ल्या बरी जाल्ली, सगळें सत्यानाश जाल्ल्या बरी तो लोक जिवंक लागलो. ह्या आईन वेळार देव एझेकियल प्रवाद्या मारिफात तांकां कळीत करतागे तांकां बेगीनच मायगावाक पाटी हाडटलो आनी तांच्या बरवशाचे कीर्ण फाफोवचें आनी सुखी दाड पर्यां जिवन भरचें दर्शन देव तांकां कळीत करता.
देव म्हणटा, जेन्ना तुमचे फोंड हांव उक्ते करतलो तेन्ना हांव सर्वेस्फोड म्हूण तुमकां कळोवन येतले, तुमी नव्यान जियेतल्यात. ह्या मारिफात मरून गेल्ल्या त्या इस्रायल लोकांक सस्नीक जिविताचो भरवसो दिता आनी तांचे फोंड उक्ते करून तांकां नव्या जिविताक आपोवच्याक उलो दिता. आयच्या वांजेलांत फोंडांत कुसून गेल्लो मनीस लाजर परत्यान जीव भरचे विशयंत आमी आयकता. देवान एजेकियल प्रवाद्या मारिफात सांगलें, तुमच्या फोंडांतले हांव तुमकां उठयतलो आनी म्हजो आत्मो तुमचे थंय घालतलो आनी तुमी जियेतल्यात. म्हणली बसावणी लाजराच्या जिवंतपणा मारिफात जेजू थंय पूर्ण जाता. मरून गेल्ल्या लाजराक जेजू जीव दिता आनी ताचें जिवंतपण आसा करून ताका फोंडांतलो भायर हाडटा. आनी ह्या मारिफात पोरण्या सोल्ल्यान सांगलेलीं उतरां लाजर थंय उठा जातात आनी जेजू थंय संपूर्ण जातात. जेजू लाजराक कितें केलें तेंच आमकां हर एकल्याक तो पवित्र स्नाना वरवीं करता. सा पावलोची उतरां, आतां हांव न्ही भगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता म्हणले सत ह्या वाचपाद्वारी आमकां कळोवन येता. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयची वाचपां देव आमकां ससनाच्या जिविताक उठयतलो, आमकां फोंडांतले भायर काडटलो, नव्या जिवान भरतलो म्हणलें सत परगट आसतना आमच्या जिणेक कितें प्रेरण आमी घेवेत. पयले मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, क्रिस्ताच्या पाटलावदारांक मरणा उपरांतले जिवीत आपुट्ट सत. वस्तुजन सांगूंक पुरो मरणा उपरांत कितें आयचें जिवीत आजीक इतली पिडा आसा, इतलें वायटपण आसा, आमकां आपुट्ट सत आसचें क्रिस्ताचें जिवीत आसा गी म्हणलें घुसपट गोंदळाची उतरां तुमच्या मतींत घालूंक पुरो. पूण मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमा क्रिस्तांवाक क्रिस्ती बावर्तान जियेतल्यांक हांव क्रिस्त जाल्ल्यांक मरणा उपरांतलें जिवीत आपुट्ट सत. सुवांचो वांजेल आदे 11:25 म्हणटा, हांव सुकून जिवंतपण आनी जिवीत, जो कोण म्हाका सदमानता तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सदमानता तो ससनाक मरचो ना. दुसरे मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, देवाच्या घरा आमकां जागो तयार केला. देखून आमी मरणा उपरांत जागो सोदून आमी खंय खंय वसाचे म्हणून ना, आमचो जागो येदोळच आमकां फिक्स जाला आनी जेजून तो जागो आमकां करून दवरला. देखून जुवांचो वांजेला दे 14 वाक्य 1 म्हणटा, तुमी कळवळचे न्ही, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरय विश्वास दवरा. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात, हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता. हांव आसतलो थंय तुमी आसच्यार, हांव पाटी येवन तुमकां म्हजे सोबे आपोवन व्हरतलो. कितल्या आपुरबायची उतरां पळया. आमा मरण पावल्यांक क्रिस्ताचें जिवीत आपुट सत, ससनाचें जिवीत आपुट सत आनी ह्या ससनाच्या जिवितान आमकां जागो तयार केला. आनी हांवें आनी तुवें त्या देवाच्या घरा वचूंक जाय म्हणली जेजूची खुशी, बापाची खुशी जावन आसा. तिसरे, देव आमकां ससनाच्या जिविताक उठयतलो. मनशाचें जिवीत देवाचें देणें, पूण हें जिवीत थोड्या तेंपाचें मात्र. ह्या जिविता उपरांत अनेक कूस म्हाका आनी तुका आसा आनी ती कूस जावन आसा ससनाचें जिवीत. आनी म्हाका आनी तुका देव त्या ससनाच्या जिविताक उठयतलो. चवथें, संवसाराच्या नाशवत संगतीक आदिवस मागतना सर्गीचें दार उक्तें जाता. म्हाका आनी तुका हें सर्गीचें दार, सर्गीचो जागो, बापाचो जागो मेळा जाय जाल्यार हांवें संवसारी संगतीक हाय न्ही बाय म्हणूंक आसा आनी आमी नाशवत संगतीक पयस दवरूंक आसा. आमच्या जिवितान मादक द्रव्यां, अनैतिकता, लैंगिकपण, मोसर, राग आनी हेर वायट सवयो राज घेताना ह्या संवसारी संगतीच्या बंदडेंत आमी पडटा.
अशें निरासपणान बरोवन मरणाच्या सावळेक आमी पडटाव. पूण ह्या संतीक पडलेल्या वेळार जेजू आमचो बरवसो जावन येता आनी आमकां सस्नीक जिविताचो बरवसो जोडून दिता. देखून कशें फोंडांत आसलेल्या लाजराक भायर ये म्हळें त्याच प्रमाणे जेजू आमकांय फरमायता ह्या संवसारी संगतींतून भायर येजय म्हूण तो आशेता आनी भायर आयलेल्या वेळार आमकां सर्गीचें दार उक्तें जाता. पांचवी, आमच्या जिवितान मरणाक केन्नाय येवकार मागच्याक आमी तयार आसूंक जाय. लाजराक ताच्या तरणाट्या प्राय मरणाक येवकार मागच्याक तयार जालो. ताची प्राय कितेंच नासली. त्या तरणाट्या प्राय ताका मरण ताका तो जिखूंक सकोना, त्या मरणाचे जैत व्हरूंक सकोना. आमच्या ह्या संवसारी जिवितांत मरणाक हजारो कारणां आसात. आत्महत्या, गर्भहत्या, युथनेसिया, पिडा आनी हेर संगती मुखार मरणाक हजारो वाटो आसात. थोडे पटी दुर्बळकाय, भूक, निरुद्योगपण आनी हेर संगती आमकां मरणाक येवकार मागतात. आतांच्या ह्या संदिग्ध परिस्थितीन कोविड-19 कोरोना व्हायरसाची पिडा संवसारांत हजारो लोकांक मरणाक इडें केलां. तर आमकां विश्वासाचें सवाल जावन आसा, हांव मरणाक कशें फूड करता. निजायकी आकांतपणान भरलेलें सवाल. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज ह्या कोरोना पिडे वरवीं आमी भियेल्या. मरण आमच्या दारार आसल्या बरी आमकां भोगता आनी ह्या परिस्थितींत आमीच आमकां बंदड घाल्या. तर ह्या वेळार आमी विचारचें एक सवाल जावन आसा, आमी खंयच्या मारिफात ह्या बंदडेंतून भायर येवचें. खंयच्या मारिफात आमी ह्या मरणाच्या सवालाक आमी जाप दिवची. आनी जेजू म्हणटा, हांव ताका जाप दिता, तुमचें जिवीत मरणांत आखेर जावचें ना, बगा सस्नीक जिवितांत आखेर जातलें म्हणलें म्हाका आनी तो तुका स्पश्ट करता. आखेर करच्या पयलें एक धाकटें गडीत सांगून हांव आखेर करता. तुमी आपुरबाईचें कांतार आयकलां. दोलोक जेजू मोगाळू जाय, कितलो मोवाळीश्ट आमचो, आमचे संगी दीस रात रावता, आमकां मोगान सांबाळता. हे गीत मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो जोसेफ स्क्रिव्हनान 1857 इस्वेंत बरयलें. आनी हाच्या फाटल्यान एक घडीत तुमचे मुखार उल्लेख करूंक आशेता. हो जोसेफ स्क्रिव्हन कॅनडांत क्रिश्चन मिशनरी जावन वावर दितलो. आनी ह्या क्रिश्चन मिशनरी जावन वावर दिता आसतना एक दीस तो आयकता, आयर्लंडांत आसची ताची आवय मरणाच्या रिस्केर पावल्या आनी तिका मरणाचें भंय तिच्या जिवितांत आसा. आनी ह्या वेळार ताका कितें करचें म्हणून कळीत जायना. ताका आवयक भेटोवंक वचूंक जायना. ताच्या बदला तो कितें करता, एक कागदात बरयता. आनी कागदान तो बरयता, माय म्हाका तुका भेट करूंक येवंक जायना, हांव कश्टार आसा, पूण ह्या मरणाच्या सावळेंत तुका हांव दादोसकायची उतरां दिवंक आशेता. आनी तो हें कांतार थंयसर गायता आनी म्हणटा, दुर्लोभ जेजू मोगाळ उदाळ म्हणलें तें कांतार थंयसर बरयता आनी आपल्याच्या आवयक थापालार तो धाडटा. आनी ह्या मारिफात तो म्हणटा, जेजूचे कश्ट आनी जेजूचें मरण आमच्या सस्नीक जिविताचो वांटो, आमच्या एकसुरपणांत, आमच्या पिडेंत, आमच्या कश्टा वावटींत जेजू आसा. आनी तोच जेजू आमकां सस्नीक जिविताचें प्रेरण जावन आसा. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या संदिग्ध परिस्थितीन जेजू जावन दी आमच्या सस्नीक जिविताचो बरवसो. आमेन. मुगाळे बाबा भयणीनो, त्रिएक देवातय आमचो भावात उसारन संगत आमी म्हणया. सच म्हणटा देवाक, सच पदवेदार बापाक,
स्वर्ग आणि पृथ्वीच्या रचणारात आणि जेजू ख्रिस्तान ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक जो पवित्र आत्म्यावरवी जमलो अवतार मरियेंतान जल्मलो पावस पिलाताक आनी सोसले ताका क्रुसार जडलो तो मेलो आनी ताका केपिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सर्वपदुरा देव बापाच्या उजव्याक बसला थंयच्यान जिव्यांनी मेल्ल्यांची जप्ती करून येतालो सत म्हणटा पवित्र आत्म्या कथोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठांय पातकांचे भोगसाणे कुडीचे जिवंतपण ससनाचे जिवीत आमेन. मोगाळ बाबा भयणीनो, देव जावन आसा आमच्या जिविताचो दातार. आमी ताची भुरगीं कालतेपणी आमची मागणी ताचे समोर आतां आमी उबारुया. बापा, पवित्र सभेच्या सर्व वडिलांनी तुझ्या पुता जिसूची देख घेवं, भावार्थाची साक्षांव जियों आणि सदांच विधेयपणाच्या वाटेन चलोवंक तुजो आदार आणि कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमची मागणी आयक. आमच्या देशाचे आडलते चलोवच्या राजकीय मुखेल्यांनी आपल्या लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आणि लोकांच्या सर्वतोमुख प्रगती खातीर वावरूंक तांकां पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भर म्हूण मागता हांव. बापा, आमची मागणी आयक. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत कश्ट, विघ्नां अनवरां येताना आमी निराशी जायनासता जिवीत धैर्यान फुडें व्हरूंक आनी भावार्थान थीर रावूंक आदार आनी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा, आमची मागणी आयक. विविध रितींच्या पिडेशिड्यांनी वळवळच्या आमच्या भाव भयणींनी जिणेंत दिसपड जायनासता सोंसणिकायेन मोगान आनी बरवशान देवान दिल्ले जिवीत स्विकार करून जियोवंक पवित्र आत्म्याची कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा, आमची मागणी आयक. आमी सर्वांनी मरी आनी मारता परी जेसूस पुनर्जिवंतपण आनी जीव म्हणले सत मानून घेवन आमच्या उतरां तशें करण्यानी साक्षांव जियोवंक आदार लाभय म्हूण मागता हांव. बापा, आमची मागणी आयक. देव क्रिस्ताच्या मेसा बोवारी आजार जाल्लेल्या आमी सर्वांनी एक समुदाय म्हणले समजून एकामेका माया मोगान आनी कुटुंबास्पिरितान बरोवन फिरगजेन तशें समाजेंत भावार्थाची मंदिरां जायशे आमची मनां उसवडाय म्हूण मागता हांव. बापा, आमची मागणी आयक. एक घडीभर मौनपणी आमच्या वैयक्तीक गरजां पासोत ह्या वेळार सर्गींच्या बापा लागीं मागुया. सगळो संवसार कोरोना पिडे वरवीं घरांत आमच्या घरांनी बंदीत जाल्ल्या आसता. खाण जेवण नासतना तांच्या कुटुंबाक फाटीं वचोंक जायनासतना साबार लोक कश्टार आसा. ह्या सर लोकांचेर सगळ्या संवसाराचेर देव आपली दयाळ दिश्ट घालून दी. ह्या पिडेत हांव सगळ्यांक आमकां सुडका लाभोवन दी. भुकेल्ल्या कश्टतेल्या सर लोकांक सवकसाय लाभोवन दी म्हूण आमचे जावं दी मागणे. सर्गींच्या भोवमोगाल बापा, तुजे मुखार उबारली ही मागणी तूं स्विकार कर. तूं जावन आसाय दयाळायेचो काकूळटीचो बाप. तुज्या भुरग्यांचेर आख्या संवसाराचेर तुजे आशिर्वाद घाल आनी आमा समेस्तांक सस्नेक जिविताची वाट दाखय. क्रिस्तांच्या सोम्या मोरीफात आमेन. वेदी सुरशी बापा येता अर्पण आमचे करता स्वीकार तूं कर म्हूण पारता बेसांव तुजे मागता. सर्वेस्वर तूं आमचो रचणार सृश्टीचो
म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्यानी तुमचे हे बलिदान सर पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नेक्या पवित्र विचारवा सर्वेस्वर मानून घे. सरेगींच्या बापा लाजरान आनी ताच्या भयणींनी तुज्या पुताक आपल्या घरा केल्ल्या स्वागता प्रास चड ताका मनवलो तांचो भावार्थ आनी मोग आमी आमच्या काळजांनी जेजूक स्वागत करूंक भावार्थान आनी मोगान ओपलेली ही आमची देणी तूं बळेपणान मानून घे आनी ते बदलून जेजूचे मांस आनी रगत जावं दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमीन. सर्वेस्पराक देव उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिनबसूया. वैश्यामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर काळे आनी सर तई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. जेजू करो मनीस देखून आपल्या मेल्ल्या इश्टा लाजरा पासून रोडलो पूण तो ससनाचो देव देखून ताणे ताका मेल्ल्यांतलो जीवन केलो. तशी समा समेस्तांची दया करून ह्या पवित्र गुटा वरवीं नव्या जिविताक तूं आमकां पावयता. ताच्या उदेशी देवदूतांचो दळबार सर्गा तुजे मुखार संतोषान कालतेपणी तुका प्रणिपात करता. तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आमी उल्हासान तुजे स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सैगवी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय जय. सर्वेस्पराची नावे येता ताका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्यांत हाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्य जेजू क्रिस्ताची खूब आनी रगत आपलेस कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काळज नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातनाचें बक्षांनी मेळशाक तुमचे पासून आनी समीस मनशा पासून ते वारोवतले हे म्हज्या उदासा करात. Pawarta sagot parigetuya Jakusali Puna jivan puna buru vituve
आमकां सोडलाय सुमिया संसाराच्या सडवंदाळा आमची सडवण कर जय क्रिस्ता जय जय बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आणि पुन्हा जिवनपणाचो आम्ही भक्तीपणे उदास करता आणि हो जिविताचो बुंदो आणि सडवणेची काळज तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सभा करून आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत चवतेल्या आमाचो मिस्तांक पवित्र ज्ञा वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा सगळ्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा पिटर पाऊल आमच्या गवळी बापा सगळे याजकी रिलिजियस आनी म्हणयाऱ्या बराबर तिका प्रतिमुखांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां तुज्या इश्टगतीन मेल्या सुमेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळपण फाव कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कार मरे देवाच्या माये संगती बगेवन झुजे ती सोपती बगेवन दमदतान चड काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकूणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनान धरून त्याने शिकयलेलें प्रार्थन वीर घेवन मनोवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता ती संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता अशी आमची पटकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडूं नाका पण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबसकाय आमकां दी सर्गींची भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान रिक्तल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटी पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय सोनिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो एकामेकाक शांती दियात देवाची शिडी संसाराचे पाप करतेले आमची काकूळट कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतेले आमची काकूळट कर देवाची शिडी संसाराचे पाप काढले आमकां शांती मोगाळे भावा भयणीनो हो जावन आसा जेजू क्रिस्त लाजराक मोर्नांतलो जिवंत केल्लो
आमकां ह्या कोरोना पिडेच्या पिडेंतले मेकळी कडचो सुटका दिवचो. जेजू क्रिस्त देवाची शळी संवसाराची पाप करता ती ह्या शळयेच्या जेवणात आपोवणे मेळ्ळा. आमी सर सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितऱ्यांची म्हाका आपोवना, पूण तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली. Sing tuka Jesu santosan zamyam, swagat kuran tuka rakoramyam. Yevegi tu amcha bidaram, gabaram ka sadas tuja gopam. मुखाच्या पावनांनी पयलीनो उंड्या रुपांत जेजू क्रिस्ताक आमच्या काळजांत स्वीकार करूंक आमकां असाध्य, पूण आत्मीक रितीन जेजूक आमच्या काळजांत आमच्या कुटुंबांत आमी स्वागत करया. आतां आत्मी कुंभाराचे मागणी आमी म्हणटा आसतना हे मागणी तुमचे करून घेयात. मुगाळा जेजू, तुमकां पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेता. हांव सर्व वस्तूंपरा चड तुजो मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. जेजू, ह्या घडी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन हांव तुका विंगून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटी जाता. जेजू, तुजे तावन केदेंकच हांवें वेगळेसार जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. प्रार्थया. स्वामी जेजू क्रिस्ता, सोमेस्त काळजांच्या बुजवंदरा बेतानियांत वचून आनी लाजराक जिवो करून मार्ताचे आनी मोरियेचे काळीज तुवें उतरावरत्या संतोषान भरले. आमच्या हरी एका दिसाच्या पस्काच्या जीवनांत आमकां तुज्या जिवांत भरच्याक आनी तुज्या दुलोप काळजाची गोडसाण साकोवंक दिवच्याक आमकांय भेट दिवंक तूं येताय. ह्या गुटाच्या रुपान खरेपणी तूं जिवांत देवाचो पूत आमचे भितर येताय म्हूण आमकां बगून दी. आनी शेटी आमचे पास्क पूर्ण जावच्या वेळार तुका रूप रूप पळोवन खंयचे सरस्नीन वर्णूंक नजो तसलो संतोष बगूंक सरगार आमकां फावय. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म आपलो आशीर्वाद तुमचेर घालो. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. मुखाच्या कोरोना पिडे वरवीं कश्ट जाल्या पासत आतां आमी मागणी म्हणया. सर पदवेदारा आनी काकुळतीच्या देवा, तूं सगळ्यांनी सरस्नाक तुजो मोग दाखयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवात्यांनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस जाल्ल्या खातीर आमी करता ती मागणी आयक. पिडा बेगीनच ना कर. पिडा लागलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाच्यांक गूण कर. सोदवावरांत आसा त्या दोतोरांनी हे पिडेक बेगीनच वखद सोदून काडिशें कर. सरकारांनी आनी भलायकी क्षेत्रांतल्या वावड्यांनी लोकांच्या बरापणा खातीर जगती मेटां काडिशे तांचे खातीर आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवा दयाळ
बापय म्हणून आडवनाका भुरग्यां तुज्या सोडनाका ये जेसू हांव काकृत मागता दितलोय म्हणपाक येता सर्व जीपात कांटाळटा आयच्यान ती सकट सांडटा मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां बरी आशिर्वाद देव आमकां San Francis Savera, आम बसोद विनादी कर Bagi बसोचे